ताळगाव पंचायत वेंचणुकीचो प्रचार काल सोंपलो। 4 उमेदवार ह्या नादीच बिनविरोध वेंचून आयल्यात। आता उरिल्ल्या 7 जाग्यां खातीर ताळगांवकार युनायटेड आनी ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाच्या उमेदवारां मदीं सरळ लढत जातली। 1 नंबर प्रभागांतल्यान सिद्धी केरकर, प्रभाग क्रमांक 6तल्यान इस्टेला डिसोजा, प्रभाग क्रमांक 10तल्यान सागर बांदेकार तशेंच प्रभाग क्रमांक 11तल्यान सिडनी बरेटो हे उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयिल्ले। आयतारा ताळगांव ग्रामपंचायतीची निवडणूक आसा। ही निवडणूक जावन आसा 11 वॉर्डांनी ही निवडणूक जातली आनी 11 वॉर्डांच्या ह्या पंचायती निवडणुकीचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा। ह्या निवडणुकीचो वेळ जो आसा मतदान करपाचो तो सकाळी 8 ते सांजे 5 ह्या वरां भितून मतदान जातलें आनी ताचो निकाल जो आसा तो दुसरे दीस म्हणजे सोमार लागतलो। ह्या 11 वॉर्डांनी ह्या 11 वॉर्डांनी ही जी निवडणूक जातली ते वॉर्ड कशे आसा ते तुमकां सांगता परत एकदां। वॉर्ड क्रमांक 1 जो आसा तो ओबीसी खातीर रिजर्वड आसा। वॉर्ड क्रमांक 2 जनरल केल्लो आसा। वॉर्ड क्रमांक 3 आनी 4 जो आसा तो वुमन्सा खातीर रिजर्वड आसा। वॉर्ड क्रमांक 5 हो एसटी खातीर रिजर्वड आसा। वॉर्ड क्रमांक 6 हो बायलां खातीर रिजर्वड आसा। वॉर्ड क्रमांक 7 आनी 8 जे आसा ते जनरल वॉर्ड आसात। वॉर्ड क्रमांक 9 परत बायलां खातीर रिजर्व आसा आनी वॉर्ड क्रमांक 10 आनी 11 हे जे वॉर्ड आसात हे जनरल आसात। ह्या टोटल पंचायत निवडणुकीन जे मतदारांची संख्या आसा ती मतदारांची संख्या जावन आसा 11,988 संख्या आसा। भितूंतले 5,690 पुरुश आसात आनी 6,298 बायलो आसात। तर टोटल 17 बूथ आसात ह्या ग्रामपंचायत निवडणुकीन। पूण जशी ग्रामपंचायत निवडणुकी तारीख जवळ पावली आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या कांय दिसांनी कांय फॉर्म जे नॉमिनेशन फॉर्म्स आसा ते फाटीं घेतले गेले आनी कांय उमेदवार जे आसा ते बिनविरोध निवडून येयल्लेले आसा। 4 उमेदवार जे आसात ते बिनविरोध निवडून येयल्ले आसा ह्या ग्रामपंचायत निवडणुकेन आनी उरलेले जे 7 आसात ते 7 वॉर्डांनी ही पंचायत निवडणूक जातली। जी पंचायत निवडणूक जी आसा ती फाल्यां म्हणजे 28 तारखेक ही निवडणूक जावपाची आसा। सकाळी 8 ते सांजे 5 ह्या दरम्यान हे मतदान जातले। ह्या निवडणुकीची अपडेट आमी परत तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।